मग कॉल करायला 3 घेतो कुठं नाव तू लागी क्रॉस तू यो भाई रेडी राहू जॉन जॉन सर हांगा पळय हां हातीत मला मार पांडे पांडे चार% भाई 4% गाड़ी से अच्छा वाचा मग कसं ते स्ट्रेट रावायचं कसं ना गाडी दिसो पीटर पॉल पीटर पॉल एका आपण घ्या पीटर पॉल कोण हल्लो ना पीटर पॉल आहे ना सामान जरूर भरपूर म्हणा नाश्ता करणं का सर बोल सर सर 14 फायनल गाडी वॉट यू वांट टू से ती एक बरी गजाल जावन आसा ह्यो चारूय ज्यो गाडयो आसात मर्मगांव म्युनिसिपल कावन्सिल अंडर 14 फायनान्स परमिशन दिले गेले सगळ्यांक खबर आसा मर्मगांव म्युनिसिपल कावन्सिल आनी फंड आसले जाल्यार आनीकूय बरे वास्को मर्मगांव सगळे तालुक्यान काम करपाचें आता प्रयत्न सरकाराचे असे आसा जाता तितले सेंटरा कडेन फंड्स हाडून जास्त काम करपाचें म्हाका दिसता आमचे बाब दाजी MLA जाला तेन्नासून आनी बाब लिओ चेअरपर्सन जाला हांगा आतां सगळे कावन्सिलर बरें काम करतात म्हाजो तरी पूर्ण फाटिंबो तांकां सदांच आसा हेच भाशेन काम जातलें आनी म्हाजी एकूच विनंती मर्मगांव म्युनिसिपल कावन्सिल आनी हांव म्हाज्या पंचायतीकूय तेंच सांगता पंचायत बॉडीज दे हॅव टू कलेक्ट वॉट इज ड्यू टू देम पीपल आर नॉट पेईंग कितले ड्यूज पेंडींग आहात ते येयल्यार कितले पयशे येतले हें काम तेणी ऑन अ वॉर फुटींग करपा जाय सिम्पली बिकॉज आमकां सेंटरा कडेन फावो ते पयशे येयना वेन यू डोंट कलेक्ट मनी यू गेट लेस मनी ते म्हणटा फर्स्ट यू कलेक्ट युअर मनी आमकां पंचायतीन तरी तशें सांगता सेंट्रल गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स तेन्ना एक तेणी ड्रायव्ह करपाचो कितें पेंडींग आहा तें घेवपाचें वन टायम सेटलमेंट खंय करपाक मेळटा तें करून जायते ड्यूज पेंडींग आहा जाल्यार कन्सेशन दिवपाचें नाजाल्यार कितें जाता इंट्रस्ट तेजेर कंपाउंड इंट्रस्ट तेजेर पेनल्टीचे वयर पेनल्टी it becomes impossible for people also to pay. So work out something practical and clear your slate. अशें माझे तेंचे कडेन विनंती दुसरें हांव मुद्दाम सांगपाक सोदतां
दाजी सलकर MLA आसात तेन्नासून म्हाजे कडेन मागणी करीत आसा बस स्टँडाची आनी अशे इतर कितले इश्यू आसात जे वास्को लागता अख्ख्या मुरमुगांव तालुका लागता. खात्रीन सांगता काल हांव नितीन गडकरीजी मेळ्ळो तेन्ना तेणें म्हाका सांगला 16 बस स्टँड करून दिता. ओली बस स्टँड ताका हँड ओवर करपा जाय, लँड हँड ओवर करपा जाय. सरकार एक पैसो ना मोडटा तो बस पोर्ट करून दिता. म्हणजे ही सेइंग युअर बस स्टँड वील लूक लायक अ एअरपोर्ट. इट्स अ व्हेरी गुड थिंग. आनी ते हांव उलयतना समहाव वास्को म्हूण वाक्य येवना. हांव दाजी फुली एश्योर करपाक सोदता टॉपमोस्ट प्रायोरिटी वील ऑल्सो बी टू वास्को बस स्टँड. आनी हांव आतां शॉर्टली विदीन अ वीक वी आर मिटींग इन दिल्ली विथ ऑल द डॉक्युमेंटेशन. म्हाज्या लोकांक हांवें ऑलरेडी कामां लायिल्ले आसा. वास्को ऑल्सो वील गेट टॉप प्रायोरिटी वास्को बस स्टँड जस्ट लायक द मेन बस स्टँड. इनफॅक्ट ऑल 16 वील गेट प्रायोरिटी. स्कीम कितें आसा, once we hand over the land, the center will develop with their own funds. The consultant will consult us also. Then the top consultant appoint ते करपाचे आसा नामनेचे सारखे आणि ते बरे प्रपोजल दितले. The whole thing will look different. See, we are a tourism state. आज बस स्टँड आसा ती स्थिती पळोवपाची आसा ना. I had always thought I will change it totally. I have been trying to convince Honorable Surface Transport Minister. I was very happy. Yesterday, even though he was on a holiday day before yesterday, he agreed to my proposal and he said, "तू इतलो झगडटा तूच घोषणा कर म्हण म्हाका सांगले." हांवें ताका सांगलें, "सर, such a big thing. Please you announce." "No, you have been fighting for it. I am doing it for you. Go you make the announcement." म्हण तूं स्टेटी लागून सदां झगडटा म्हण. आनी म्हाका तेजे बरोबरूय दुसरे आनी कितलेशे प्रोजेक्ट दिले. 16 बस स्टँड गेले. आता दाजी माझ्या फाटी लागलो, रे वास्को आपले ना काय म्हणून आपल्या हे टेन्शन झालं. टेन्शन घेवपाची कांय गरज ना. वास्को इज डेफिनेटली देर. नॉट ओनली द बस स्टँड्स आर बीइंग डेव्हलप, इवन अदर फंड्स इज गिविंग. आमचे डबोलीम टू वेर्ना जंक्शन पहिले 460 crore एस्टिमेट झाले. ते म्हाका सांगताले माझे लोक, अरे सगळ्यांचे झाले आमचे जावना. इट इज अ बिग एस्टिमेट. डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार झालो. बट अंडरपास आसा दो इट लिंक्स कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. अंडरपास लोक पास जावपा जाय दोन्ही सायडी. हायवे येतले आनी तरी आसतना सेम कंजेशन उरतले. सो वी हॅव एडेड 7 more जंक्शन. म्हणजे कोणसुआसून लोक येता, कुट्टाडेसून लोक येता, सांकवाल इगोर्जे कडेसून लोक येता, कांसालेसून लोक येता. हे सगळी जंक्शनां आमी घेतलेली आसा. ताका लागून लोकांक इनकन्विनियन्स ना जाता. मुरमुगांव पोर्ट जेन्ना फुली युटिलायज जातलो तेन्ना फूल ट्रॅफिक वयतली आनी आमचे लोक त्रासान पडटले जे हू आर लोकल रेजिडेंट्स. हे ना जावपा खातीर that estimate now is going to 550 to 600 crore, the new DPR, which he said within 1 month it will be ready. Within 1 month it will go for tendering, and less than 3 months work will start. So this is the schedule what Honorable Minister Shri Nitin Gadkari has given. तो उतराचो ते एकदा सांगता ते करता म्हणून म्हाका खात्री आसा हे वास्को बस स्टँडूय तेज्या हातांसून सेंट्रल फंड्सान हांव करतलो. हेज्याहून चड म्हायती हांव दिल्ली ट्रीप प्रवास करून ताका मेळून ऑफिशियल्सां वांगडा येवन तुमकां सगळ्यांक कळीत करता. बरी गजाल आसा. 4 म्हाका दिसता 407 योद्धा ह्यो आतां कमिशन केल्या ऑनरेबल मिनिस्टरान. आनी ह्यो म्हाका दिसता खूब बरे जातले. एकदां थोडे एरियाज आसता थंय आमचे ट्रक्स पावना आनी त्या खातीर ह्यो ह्यो बऱ्यो पडटल्यो. तातूंत भितर ह्यो AC कार्स आसा आनी बऱ्यो आसा. सो इंजिनियर्सांकूय बी एकदां आमच्या वचपाक गाडयो नासता, सो थंय यूज जातल्यो. म्हाका आनीकूय सांगान दिसता की आनी एकूय फायल आमची पास जाल्या अंडर वेस्ट मॅनेजमेंट आनी 2 407 येता आमकां आनी 2 रिक्षा येता. सो म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटी कडेन अरावंड बरो फ्लीट आसतलो आतां. हांव फक्त तांकां इंजिनियरांक सांगूं शकता ते मेंटेनन्स करप खूब इम्पॉर्टंट. नाजाल्यार आमच्यो गाडयो पळयल्यार तुमी आज मोडटा फाल्यां मोडटा मोडत आसता. तांचे कडेन इतल्योच रिक्वेस्ट नव्यो गाडयो येता तांचे मेंटेनन्सा खातीर एक डेडिकेटेड इंजिनियर आनी दवरचो आनी काम फुडें व्हरचें. तशेंच आज ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलां तशें बस स्टँडाचें आमकां सगळ्यांक वास्को बस स्टँड खूब गरजेचो आनी ताज्या फाटल्यानूच आमी सगळे लागल्या. ऑनरेबल मिनिस्टरा फाटल्यान ऑलमोस्ट एक 8-8 दिसांनी हांव याद करता तांकां. आनी आज काल जेन्ना 3 डिक्लेअर जाले हांव मातसो हें जालो. म्हणून आज ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलें की 4 बस स्टँड ऑन प्रायोरिटी जातले, बाकीचेय जातले. सो म्हाका दिसता खंय तरी आमचो गव्हर्मेंट सगळ्या कडेन काम करता आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें डबल इंजीन सरकार आशिल्ल्या कारणान फंड्साचो कांयच प्रॉब्लेम ना. आनी आमचो मिनिस्टर आसा
तो EST कावन्सिलांनी आसा आनी ताचे वयरूय बी सेंट्रलाक पसून बऱ्यो वळखी आसा. सो म्हाका दिसता आमकां मुरगांव तालुकाक मिनिस्टर तो आसा. सो म्हाका दिसता मुरगांव तालुकाक आनी ऑल ओवर द गोवा म्हाका दिसता फंड्साचो प्रॉब्लेम आसपाना आनी फुडल्या काळान 2-3 वर्सां भितर खुबशे चेंजीस ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटानूच न्ही, पंचायतीत न्ही, पूण खुबशे डिपार्टमेंटांनी आमकां दिसतल्यो. गाडी बाबा आता इतल्यो गाडी आहा तेंका ड्रायव्हर आसतले न्हू मग आसतलें आं आसा आसा डिपेंड केलं ये बाब आता इतल्यो गाडी आहा ड्रायव्हर बी आता कशें कितें तुमी आम्ही आता ड्रायव्हर अपॉइंट केलेले आहे सध्या आणि आम्ही आता आणि 9 आम्ही आता वेकन्सी घेवपाक तितून 5 ड्रायव्हर आणि 4 वर्कर घेतात. तितून आम्ही सगळी सुविधा केलेली आहे 4 गाडीला. ऑलरेडी आम्ही अपॉइंट केले ड्रायव्हर आमचे स्टाफ आम्ही ड्रायव्हर आहे एक्स्ट्रा आहे ते अपॉइंट केले गाडीचे. तर गाडी आता कितली इम्पॉर्टंट आहा तुमकां आता ह्यो गाडी गाडयो आमकां स्वच्छ भारत अभियानान थ्रू 14 फायनान्स आमकां मेळ्ळे आणि त्यो आमी गार्बेजीक थोडे 2 गार्बेजी यूज करतले आणि 2 आमी मार्केटाक यूज करता. मार्केट भोंवपाक जे फायर डिसिप्लीन इनडिसिप्लीन आसा तेका काडटा आणि तशेंच आणि थोडे 1 गाडी आमी एका भितर ड्रायव्ह करता. समज आमकां म्युनिसिपालिटीक समज भितर गाडी वचना भितर गार्बेज गाडी व्हडली गाडी वचना त्यो वेगळी गाडी धाकटी गाडी वयतल्यो. तशेंच आमकां तेन्ना आमचे डिमोलिशन ड्रायव्ह आसतले तेन्ना ह्यो गाडी यूज जातल्यो आमचे MI वचपाक. आज तरी उलय सर आज उलय मग सर आज तरी उलय मग थँक्यू सर. गाडयो